आमेन. स्वर्ग आणि संसार रचलेलो भोव व्हडतो देव तुम्हा समेस्ता सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मगाल भाव भयणो, देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन ताका आर्गां दिता. हें दिनवासनेचें अतोयित्तम विधान. त्या बलिदानाचे समोरमणेंतलीं गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासणी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवीं फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान भुमेंतलीं पयलें पीक देवाक भेटयलें तशेंच आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भावा भयणीक वांटून दिवंक शिकूया. देवा आमच्या बापाथावन येतात त्यो सर वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्या. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशें करूंक जाय. तर होच आमचो समारोह भावार्थान आमी करतले जाल्यार आनी ह्याच भावार्थ आमी फुडें आमच्या जिवितान व्हरतले जाल्यार दोरदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. स्वर्ग आनी संसार आनी समदीर आनी ताचे भितर आसा तितले सोबिताय देवाची ह्या रचनेंतल्यान आमकां दिसून येता. आनी देवान आमकां जणेतल्याक हाचे सहकार्य केले. हो संवसार सोबीत करून न्हयच फकत आमच्या घरा भोंवतणी पूण सगळे फुडें देवाची सोबिताय आमी दाखोवन करूं. देखून म्हाका भाव भयणो, आमी आमच्या वावरांतल्यान उदीक करून जेन्ना आमी आमच्या सर भोंवती सोबिताय वाडून काडटा तेन्ना आमी देवाक वाखाणटा, देवाक दिनवासता, देवाचे सहकार्य आमी जाता, देवाच्या वावरांत आमी एक जाता. भाग्यवती बळे बच्चे माये आंबाक्या नदी नदी गोर आताल्यांच्या मुळांच्या गडारामे भाग्यवती बळे बच्चे माये आंबाक्या नदी नदी गोर आताल्यांच्या मुळांच्या गडारामे God.